तो सगळ्याक बरे भशेन ते आनी आमकां कोणीय कितें सांगलें जाल्यार बरें येयलें म्हणटच आमकांय ते शेअर नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। काँग्रेस फुडली 40 वर्सां सत्तेर येवंक शकना। 1700 कोटी रुपयांची आयकर खात्याची नोटीस आयिल्ल्यान काँग्रेसीन तांचें दुकान बंद केलां। पुराय देशांत नरेंद्र मोदीचेच लार अबकी बार 400 पार, मुख्यमंत्र्याचो आत्मविश्वास। केन्नाच भाजपान वयचो ना, काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलपाचे विधान। ईडी आनी सीबीआयकूय हांव भिना। गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक कार्यावळीन काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलपाचे वक्तव्य। देव रवळनाथाक आनी आजोबाक नाल्ल दवरून उत्तर गोंयचो काँग्रेसीचो उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत खलपान केली प्रचाराक सुरवात। काँग्रेसीचे आमदार आनी हेर कार्यकर्ते आशिल्ले हाजीर। हरवळच्या रुद्रेश्वर देवस्थानात जाल्ल्या वादाक विरोधी सातेरकारूच कारणीभूत आसात, दिवचलच्या भंडारी समाजाच्या समितीचो आरोप। लोकसभा राष्ट्रीय पक्षांनीच लढोवची जाल्यार काँग्रेसीन कित्याक लागीं केले स्थानीक पक्ष? आरजेचो मुखेली मनोज परवाचो विर्यातो फर्नांडिसाक प्रश्न। अटकेक आव्हान दिवपी केजरीवालांची याचिका कोर्टान मारली भायर। ईडीची कारवाय थारायली वैध। आता खबरो विस्तारांत। काँग्रेस फुडली 40 वर्सां सत्तेर येवंक शकना। आयकर खात्याची 1700 कोटी रुपयांची नोटीस आयिल्ल्यान काँग्रेसीन तांचें दुकान बंद केलां। पुराय देशांत नरेंद्र मोदी हांचें लार आसा, हाका लागून आमी संख्येचो आंकडो 400 हुंपतलेच असो आत्मविश्वास मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो। काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलपाच्या कोतान तो केन्नाच भाजपांत वयचो ना खंय। तशेंच ईडी आनी सीबीआयची ताका भिरांतूय दिसना। गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक हाणें गोमंतकाचे टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या कार्यावळींत रमाकांत खलप हांची मुलाखत घेतली तेन्ना तांणी जायतीं मतां मांडली। आज पंतप्रधाना कडेन सगळी शक्ती आसा, टेक्नॉलॉजी तेंचे कडेन हात जोडून त्याच्या समोर उबी आसा, म्हणून हे सोशल मिडिया वगैरे सगळ्याचो वापर ते करू शकतात, ते सगळे करतात खरे। पण डियर पंतप्रधान, हांव म्हणून उठसूट पक्षाच्या इतर पक्षांतल्या लोकांक तोडून तुका हाडची कितें गरज? तुज्या ताकदीचेर तूं फुडें येवंक शकता न्ही। सो तो भिला म्हणटा दुसरो तांकां फोडटा। तूं आतां भियेला की ताका लोक भियेतात की त्यांच्या भोवती असो एक गोताळो आसा की ताका तो काम करूंक दिना। तुका फक्त पंतप्रधान ताणी एक आपलो मुखवटो म्हणून फुडें उबो केला, त्याच्या कडल्यान ते उलोवन घेतात कितें जाय तें, अशें कितें घडलं काय कितें अशें खरोखर निर्माण जाता जर म्हाका। काँग्रेसचे येदे व्हडले लिडर भितात, रमाकांत खलप भिवपाना कित्याक वयल्यान? कित्याक भितलो? म्हणजे कितें वचपाचें कितें रावपाचें? आतां केजरीवालाचे अगेन्स्ट तशें प्रूफ आसा की कांय कळना, पूण ताका भितर उडयलो न्ही। उडयलो। सो इतले सगळे नेते आमी पळयतात, व्हडले व्हडले लिडर, फाल्यां तूं जिखून जर आयलो आनी तुका जर भितर उडोवपाची ताणें धमकी दिली, ईडी तुजे घरा ईडी आनी सीबीआय जर पडलो जाल्यार तूं कसो तरेन रिएक्ट जाता? कारण तूं बीजेपीन वचचो ना कित्याक वयल्यान? हांव बीजेपीन वचचो ना, कारण अशा प्रकारे वचोंक ना। जे फाटी जे गोष्टी घडल्यात पळय, ह्या गेला बीजेपी बरोबर ना असो न्ही, त्या वेळेचे सर्कमस्टन्सीस वेगळी, कारणां वेगळी आसा, जाल्यार तेचेर चर्चा म्हज्यान करपाक अगदी ओपन आसा। न्ही हांव आतां किंवा तांच्या पैकी फुडले पण आज जरी ना ताणें कितेंय जरी केलें न्ही, म्हज्या तत्वान बदल जावचो ना। ताणें कितें केलें जावचो? तुजी बॅगेज फाटलें काय ना? ना, कितें आसा म्हजे कडेन बॅगेज? म्हज्या बॅगेज आसा तो म्हाजो लायफ, म्हाजी लायफ हिस्ट्री, म्हजो कॅरेक्टर, म्हजे बँक बॅलन्स। पण हें तुमी वचून आय एम अ पेन्शनर, कितें म्हाका कांय आनी कोणाचे कसली गरजय केन्ना भासली ना, कित्याक म्हाजे माय नीड्स आर सिंपल। आनी खंय वचून म्हजें स्कूल चलोवपाक जाय, हांव तुमच्या सगळ्या मनशा कडेन येता, कितें करा रे मदत मातशी। अनेक जाण अगदी स्व खुशीन थंय मदत करतात, म्हणून त्यो संस्था उबी जाल्यो। तुका मोदी किंवा अशे तरेचे जे कोणाचोच म्हाका आयुधां ईडी नथिंग आव्हान दिता, चलो आ जाओ, पकडो मुझे, घेऊन चला, दोरात खंय दवरूंक जाय ते थंय।
हरवळ्याच्या रुद्रेश्वर देवस्थानात जाल्ल्या वादाक विरोधी सातेरकर गटूच कारणीभूत आसा असो आरोप दिवचलच्या भंडारी समाजाच्या समितीन केला. महाशिवरात्री उत्सवा वेळार हरवळ्याच्या रुद्रेश्वर देवाचे गर्भकुडींत आयिल्लो अवसर हो सावार आशिल्लो अशें समितीचे अध्यक्ष काशीनाथ मयेकार हांणी म्हणीत हाचे फुडें देवस्थानात कोणाकूच हस्तक्षेप करूंक दिवचे नात अशी शिटकावणी दिल्या. रुद्रेश्वर देवस्थानाच्या पालखी उत्सवा वयल्यान आतां वादाक तोंड फुटला. महाशिवरात्री उत्सवा वेळार हरवळच्या रुद्रेश्वर देवाच्या गर्भकुडींत आयिल्लो अवसर हो सावार आशिल्लो. ह्यान फुडें देवस्थानात कोणाचोच हस्तक्षेप जावपाक दिवचे नात दिवचलच्या भंडारी समाजाच्या समितीन स्पश्ट केला. तुमच्या समाजाचें तशें हें देवस्थान जें आसा हें देवस्थान आमच्या समाजाचें आनी आमच्या समाजाच्या देवस्थानान हस्तक्षेप करपाचो तुमकां कसलोच अधिकार ना आनी तो आमी केन्ना खपोनूय घेवचे ना. आज पर्यंत खूब जालें, अति जालें. आतां उदीक जें आसा हें उदीक नाकाच्या वयर गेल्लेलें आसा. ह्या देवस्थानान पडपाचो कोणीनूच प्रयत्न करचो न्हू. ते म्हणटात की त्या दिसा तुमचे मंत्री नेते थंय कित्याक गेल्ले काय म्हणून. अरे समाजाचें देवस्थान, भंडारी समाजाचें देवस्थान, मागीर भंडारी समाजाचे नेते थंय येवचे ना तर तुमचे नेते येतले, तुमच्या समाजाचे नेते येतले. तुमच्या जेन्ना समाजाचें जेन्ना देवस्थान आसता आनी कसलोय जेन्ना उत्सव आसता पळय न्हू त्या वेळाचेर तुमच्या समाजाचे नेते थंय येना. तुमी तेन्ना तांकां प्रश्न करतात तुमी हांगा कित्याक येयल्यात काय म्हणून. हो कसलो प्रश्न? हो मूर्खपणाचो प्रश्न. हो असले प्रश्न जेंचे तकलेन बोडकें ना पळय न्हू, मेंदू ना पळय न्हू, तेच लोक असले प्रश्न करूं शकतात. त्या दिसा पालखे दिसा बायलां हेंची मोठ्या संख्येन आसली आनी जी बुरशी गाळी सोंपताली. आमच्या बायलांक बुरश्यो गाळी सोंपताली. थंय हेंचे कांय युवक आसले जे पिवन येयले, दारू पिवन येयले. देवदर्शनाक दारू पिवन कशे येतात तुमी? तुमी जेन्ना शिवरात्र आसली, व्हडली शिवरात्र जेन्ना आसली पळय न्हू त्या दिसा तुमी हेंच काम केल्लें. भार काडटात ते. कसलो भार? गर्भकुडीन खंयच्या देवळान भार येता कोणाचेर? हो भार न्हू, हो सांवार. हेंचेर तो त्या दिसा येयलो हो सांवार, हो भार न्हू. आनी भार जो काडटा पळय न्हू तो प्रतस्थ रावता त्या दिसा. सोवळे न्हेसता आनी सोवळे न्हेसल्या उपरांत देव जेन्ना मंदिरांतसून जेन्ना मंडपान हाडलो वयता त्या वेळाचेर तेज्या माथ्यार तो दिल्या नंतर तेजेर भार येता. बेश्टो भार येना. म्हणून हेंच्यांनी जो भार काडला ते दिसा पळय गर्भकुडी वचून हेंचे लिंगा कडेन वचून जेंच्यांनी जो भार काडला हो भार न्हू, हो सांवार. आयज आनी काल न्हय जाल्यार 18व्या शेंकड्या सावन रुद्रेश्वर देवस्थान भंडारी समाजाचें आसा अशें समितीचे सचिव राजेश कलंगुटकार हांणी म्हणलां. ह्या कारस्थाना फाटल्यान आमच्या समाजाचे फुडारी लेगीत आसले तरी भंडारी समाज वगी रावचे नात अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. इतकी वर्सां थंयसर भंडारी समाज आपले पालखी उत्सव साजरो करता, शिवरात्र साजरी करता किंवा बरेचशे कार्यक्रम थंय साजरे करता. इतक्या वर्सां कित्याक जाले ना? कोण हेंच्या तकलेन घालता की हें तुमचें देवस्थान, हें तुमी चलोवपाक जाय, हें कोण तकलेन घालता ह्या लोकांच्या आनी ताका कोण पुरस्कृत करता? हो प्रश्न भंडारी जाती बांधवांचो आसा. आमचे कडेन कॉन्स्टिट्यूशन आसा, बरयल्लें कॉन्स्टिट्यूशन आसा आनी फक्त हे फाटल्या 50 वर्सां किंवा 100 वर्सां पासून 1800 साला पासून हे देवस्थान हे भंडारी समाजा कडेन आसा. भंडारी समाज हांगासर कार्यक्रम करून गेला आनी हें बरयल्लें आसा, कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉज बरयल्लें आसा. तरी आसतना आमी सरळ सांगलें की तुमचे कडेन जर कितें आसा जाल्यार घेवन येयात, दाखयात तुमचो हक्क खंय आसा तो. रायट्स तुमचे दाखोवन दियात आमकां, मागीर तेजेर चर्चा करुया. तेजेर कोणूच उलोवपाक तयार ना. प्रत्येक जाण हे येवन सांगता की तें आमचें देवस्थान न्हू. अरे आमचे कडेन बरयल्लें आसा, कॉन्स्टिट्यूशन आसा, बायलॉज आसा, रजिस्टर्ड आसा. तेजेर कोणूच उलोवपाक तयार ना. कोण तरी खंयचो तरी नेतो सांगता ते एका समाजाचे कशें आसूं येता. अशी गोंयांत कितलीशीच देवस्थानां आसा ती एका समाजाची आसात. कितकीशीच धर्माची वचून पळय एका समाजाची आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. काँग्रेस फुडलीं 40 वर्सां सत्तेर येवंक शकना. आयकर खात्याची 1700 कोटी रुपयांची नोटीस आयिल्ल्यान काँग्रेसीन तांचें दुकान बंद केलां. पुराय देशांत नरेंद्र मोदी हांचेच लार आसा. हाका लागून आमी संख्येचो आंकडो 400 हुंपतलेच असो आत्मविश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो. बरोवन दवरा. तेंच्यांनी 1700 कोटीची तांकां इन्कम टॅक्साची नोटीस येयल्या. 1700 कोटी तांच्यांनी दुकान बंद केलें. आमी अबकी बार 400 पार जे म्हणटा पळय न्ही ते वगीच म्हणना. पुराय देशात आज मोदीजीची लहर आसा
पुराय देशात डबल इंजिन सरकार जे आसा 100% येता. तेंच्यांनी आपले शटर बंद केला. 135 कोटी जे आसले पळय न्हू तो अकाउंट सीज जालो. म्हणून तेंची परिस्थिती हांगा न्हू पुराय देशात कठीण जाल्ली आसा. तेका लागून हांगासर उत्तर गोंयांत आनी दक्षिण गोंयांत मातशे हेवटेन तेवटेन प्रत्येक कडेन वचपाचो ते प्रयत्न करतले. म्हाका तितून वचपाचें ना. पण हांव निव्वळ विचारता की काँग्रेसीन गोंया खातीर कितें केलें हें तेंच्यांनी सांगचें. तांचेंय डबल इंजिनचें सरकार आसलें 2004 पासून 14 पर्यंत आनी आमचेंय सरकार आसा डबल इंजिनचें 2014 पासून 24 पर्यंत. आमी 35,000 कोटी रुपया गोंयांत मोडले. हांव डायरेक्ट पयशे मोडले तितकेच सांगता. जाल्यार म्हाका रमाकांत खालपान सांगचें की 2004 ते 14 पर्यंत कितले हजार कोटी रुपया मोडले ते. तेणी एखादो प्रोजेक्ट म्हाका सांगचो 2004 पासून 14 पर्यंत हो प्रोजेक्ट आमी गोंया खातीर केंद्रा कडल्यान हाडून केलो. नाजाल्यार हांव 20 ते 25 प्रोजेक्टांची वळेरी वाचता पयशा सहीत. तेणी जाहीर करचें पेपरा खातीर तेणी गोंया खातीर कितें केलें तें. हांव अशें जाय म्हणून हांवें म्हटलें म्हाका प्रोजेक्टांची नांवां आनी प्रोजेक्टाचेर उलोवपा लावनाका. म्हाका एक वर पावचें ना हांव प्रोजेक्टाचेर उलयत रावत जाल्यार. त्या खातीर आयज पर्यंत काँग्रेसीन एकूच काम केलां. लोकां मदीं जातीभेद आनी धर्मभेद केला. तूं हिंदू, तूं मुस्लीम, तूं कॅथलीक हे सांगले आनी मतां मागल्या. आमी जातीभेद करून मतां मागना. आमी विकासाच्या आधाराचेर मतां मागता. शिवोले आदले मंत्री दयानंद मांद्रेकार हांच्या घराच्या प्राकारांत मंगळारा सांजवेळा आयोजीत कोनसो बसकेन कार्यकर्त्यांक संबोधीत करतना मुख्यमंत्री उलयताले. ह्या वेळार आदले मंत्री दयानंद मांद्रेकार, शिवोले मंडळाध्यक्षा मोहन दाबाळे, दत्तप्रसाद खोलकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. श्रीपाद नाईक हाणें 1200 प्रकल्प गोंयांत पुराय केले. आयुष हॉस्पिटल, वॉटर स्पोर्ट्स संस्था वेळगे आनी मडगांवां जिल्लो आयुष हॉस्पिटल पूर्णत्वाक येत आसा. दर एक प्राथमीक आनी समाजीक भलायकी केंद्रांत आयुष डॉक्टराची नेमणूक जाल्या. राज्यांत श्रीपाद नाईक हांच्या कार्यकाळांतूच वेलनेस सुरू जाला. हे जर दिसत नासले तरी आमदार ॲडव्होकेट कालूस फरेरा हाणें आयुष हॉस्पिटलाक भेट दिवची उपरांत बरें दिसतलें असो तोमणो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें आमदार फरेराक मारलो. 1200 प्रोजेक्ट फाटल्या 25 वर्सांच्या कार्यकाळात गोंयांत भावून प्रत्येक पंचायत आसतली, प्रत्येक हायस्कूल आसतले, प्रत्येक देवूळ आसतले, प्रत्येक गांव आसतलो. 1200 प्रोजेक्ट कंप्लीट केले. आयुष हॉस्पिटल जे हाडले पयलीं हे श्रीपाद भाऊच्या टेन्युअरान, वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट जे दोनापावल जाला पयलीं ते श्रीपाद भाऊच्या टेन्युअरान, वेळग्यान म्हज्या डिस्ट्रिक्ट आयुष हॉस्पिटल जाता ते प्रोजेक्ट पुराय जावपाक येयला. मडगांवांत जे डिस्ट्रिक्ट आयुष हॉस्पिटल जाता ते पुराय जावपाक येयला. प्रत्येक PHC आनी CHC जो आयुष डॉक्टर आयज अपॉयंट जाला आनी वेलनेस चॅक सुरवात जाला गोंयभर ते श्रीपाद भाऊच्या टेन्युअरान. हे जर दिसना न्हू रे काल्लुसा जाल्यार ताका सांग आयुष हॉस्पिटलान एकदां वचून यो म्हणून सांग. म्हणजे ताका बरें दिसपाक लागता. गोमंतक टीव्ही खातीर शिवोलच्यान स्नेहा हसोटीकर. लोकसभा फकत राष्ट्रीय पक्षांनीच लडोवची जाल्यार काँग्रेसीक इंडिया आघाडीची गरज कित्याक पडली? रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान काँग्रेसीचो दक्षिणेचो उमेदवार विरियतो फर्नांडिसाक प्रश्न विचारला. गोंयचो आवाज ह्या व्यासपीठाचो वापर करून ताणें काँग्रेसीची तिकेट मेळिल्ल्याचो आरोपूय ह्या वेळार मनोजान केलो. तशेंच मनोजान रमाकांत खलपाकूय उजरावून काडलो. ह्या कॅप्टनाच्या तोंडान काँग्रेस शब्द दिना. ते कित्याक ते सांगता तुमी? कॅप्टन विरियाटोचे पयलींचे प्रेस कॉन्फरन्स उगडून पळया, ओपन करून पळया मुद्दाम युट्यूबाचेर. काँग्रेसीक एक शब्द तेणी म्हणूंक ना अजून पर्यंत. कित्याक म्हणूंक ना? रिजन सिंपल. कित्याक एका काँग्रेसीन वचपाचें आसलें. आतां ती स्टोरी सांगता तुमकां. 2017 जावन 2018 जेन्ना आमी ह्या मैदानाचेर गेले, सगळे जाले, मागीर प्रेस कॉन्फरन्सीस चालू जाले. तुमी जर पळयत गोंयचो आवाज प्रेस कॉन्फरन्स जर मारशीत जाल्यार कॅप्टना वांगडा हांव आसलो, विरेज आसलो, सदांच आमी आसताले. 2019 जेन्ना इलेक्शन येयलें तेन्ना काँग्रेसीक सपनां पडपाक लागली की काँग्रेसची तिकेट आपणाक मेळपाक जाय म्हणून. तेन्ना हेराल्डा वांगडा सेटिंग करून हेराल्डाचेर आपले आर्टिकलां बरोवपाक लायली तेणी. आर्टिकलां येवपाक लागली की कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हो बरो फायटर, हें तें सगळें. तेणी आमची मिटींग घेतली. टीव्ही पुन्हा हॉलांत पणजे आझाद मैदाना कडेन मिटींग जाली. आमचे आरजीचे भुरगे आसले, बाकीचे गोंयचो आवाजाचे मेंबर्स आसले. तेन्ना मिटींग जाली तेन्ना आमकां तेणी सांगलें की ह्या इलेक्शनाक काँग्रेसीक सपोर्ट करपाचें आनी आपली तिकेट आपूण इलेक्शनाक रावपाक सोदता. तेजो एकूच शब्द आसलो, सदांच एकूच सेंटेन्स आसलो की आमी हांगा एक्टिविस्ट म्हणून येवंक ना, आमकां सिस्टमान घुसपाक जाय आनी आपूण हांगा गोंयकारांचे माथ्यार घेवपाक येवंक ना. हें स्टेटमेंट तेजें क्लियर कट त्या दिसा मिटिंगेक जालें. तुमचे तिकेटी फायनल जाता हाय कमांडाचेर, तुमचे म्हादयचो स्टँड जाता हाय कमांडाचेर आनी तूं सांगता आपूण झगडटलो म्हणून. कोणाक पिशान काडटा तुवें? म्हणजे गोंयकार तुमकां मूर्ख दिसला?
एव्हरी टाइम तुम्ही आमकां पिशान काडटात तुमच्या स्टेटमेंटांनी. ह्या म्हादयेक लागून तुवें आजून पर्यंत कितें केलें तें सांग, आमकां कळपाक जाय, लोकांक कळपाक जाय. एज अ काँग्रेस लिडर तुवें कितें केलें? राहुल गांधीक लेटर बरयलें, सोनिया गांधीक बरयलें, आमी रमाकांत खोलपाक इतलेंच सांगता. तुवें लास्टाक आमच्या कडेन विनंती केला, ते लास्टाक येता कित्याक दोगांयनी तुम्ही विनंती केली आसा. आमी तुका एक आतां विनंती आमी करता की तूं जाणटो जालाय, हे वय भोंवपाचें न्हू. तुवें जेन्ना तुका विचारलें इंटरव्यू की तुमचे आतां 30 दीस उरला तुमी भोंवतले काय म्हणून, तुवें सांगलें मातसो जर टायम मेळ्ळो जाल्यार आमी घरान भोंवपाचें म्हणून. आज पर्यंत खंयचो लोकसभा कॅन्डिडेट घरान भोंवला तो दाखोवचो. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांचे अटकेक आव्हान दिवपी याचिका उच्च न्यायालयान भायर मारली. ताका लागून अरविंद केजरीवाल हांकां परतून एक फावट दबको बसला. ईडीन केल्ली कारवाय बेकायदेशीर असून बंदखणींतल्यान सुटका करपाची मागणी केजरीवालांच्या वकिलांनी केल्ली. पूण ईडीन केल्ली कारवाय योग्य थारायत कोर्टान केजरीवालांचो याचिका भायर मारली. दिवचलच्या कारापूर वाठारांत गोव्यांची धुमशाणां चालूच आसा. पिकाच्या वेळारूच गोव्यांनी पोरसू लागवड उद्ध्वस्त केल्ल्यान शेतकार हुसक्यान आसा. दुसरे वटेन गोव्यांचो उपद्रव बंद जावचो म्हूण शेतकारांनी आतां पोरसा भोंवतणी स्वखर्चांतल्यान लायटीची वेवस्था केल्या. मात गोव्यांची धुमशाणां अजून बंद जायना अश्यो कागाळी शेतकारांनी केल्या. दिवचले कारापूर वाठारांत गव्यांची धुमशाणां वाडल्यात. ह्या गव्या कडल्यान मिरसांग आनी भाजयेच्या मळ्यांची नाशाडी करप सुरूच आसा. गव्यांक धांवडावपाक लागून फाटल्या कांय दिसांच्यान दादल्या सयत बायलां चक्क मळ्यांनी जागरणां करतात. मिरसांग आनी भाजयेच्या मळ्यांनी लागवड केला तेन्नाच्यान म्हळ्यार फाटल्या 1.5-2 म्हयन्याच्यान गव्यांचो उपद्रव सुरूच आसा. रातच्या वेळार पोरसां मोडून हे गवे मळ्यांनी घुसून हातातोंडार आयिल्ल्या पिकावळीची नाशाडी करतात. हे विशीं रान खात्याक कळयल्लें, मात ते कांयच काना मनार घेनात अशी खंत शेतकारांनी उक्तायल्या. गव्यांक धांवडोवपाक लागून मळ्या कडेन उजो पेटोवन रातभर जागरणां करूनय कांयच फायदो जायना. देखून आतां शेतकारांनी पयशे जमा करून लायटी घातल्यात. रातचे 1:30-2 बी येता ते. आनी कितें करता? आनी सगळे मस्त उडयता खावन. आता सध्या तुमचे सामके पीक तोडा हातीर येयल्ले आसतना सगळे पिकाची नासधूस केल्या. म्हणजे तुम्ही आता म्हाका एक सांगा रातचे येवप चालू आहा हांगा? हय हय येता, रातची येता. आणि आता लायटी घातल्यात ज्यो न्हू, तर तुम्ही सगळ्यांनी पयशे काडून 500 रुपया काडले. सगळ्या मिरसांग कोडी लायले तितल्यानी? इतक्यानी हय. म्हणजे त्याच्या उपरांत लायटी आता आनी खंयसून घेतल्यात कनेक्शन? म्हणजे आता सध्या आदले सारखे येतात गवे? हो पयर सुद्धा येयल्ले. मग आता तुम्ही गव्यांक बंदोबस्त करपाक लागून रातचे हांगा येवन जागरणां करतात? रातचे आमी सगळी दादले बायलां हांगा येवन न्हिदता. पण गव्यांचे येवप चालू जा? येवप चालू आसा. आतां लायटी घातल्या आमी 20-25 खर्च करून लायटी घातल्या. आता हे लायटी कश्यो घातल्यात तुम्ही? आमी सगळ्यां कडले 500 रुपया घेवन आमी लायटी घातल्या ह्यो. आता लायटी घातल्या उपरांत गवे येतात? हय येतात, तरी सुद्धा येतात हे. म्हणजे आता सरकार तुमचे मागणे कडेन लक्ष दिना? आमी आतां फॉरेस्टाक सांगले किंवा आमचे कोण आसा तांकां सांगले तरी तेंच्यान आमचे कांय हें करूं ना. 2-2.5 म्हयने जाले डेली गोंया रेड्या येता. दादले येतात, बायलां येतात रातची राखपाक म्हणल्यार डेली नायटीक रावता हांगासर. गोंया रेडो येता म्हणून तांकां पळोवपाक येता ते. येयलो आतां ती कंटिन्यू लायटी बीन घातल्यो बीन आनी तेन्ना तो आजून काय येवंक ना. आनी काल जेन्ना कोणूच येवंक नासले पळय तेन्ना मागीर तो परतून येयलो. आवाज येना म्हणजे ताका आवाज नासलो न्हू, तो येयलो तो. कितके गोंया रेडे आसा अशें सांगात? एक गोंया रेड एकूच पूण आमकां दिसलो, पूण आसा 4-5 ते, पूण एक येता एक तो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मांद्रेकिरीच्या देव रवळनाथ आनी आजोबाक नाल्ल दवरून उत्तर गोंयचो काँग्रेसीचो उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत खलपान उत्तर गोंयांत आपल्या प्रचाराक सुरवात केल्या. प्रचारा वेळार तांचे वांगडा विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, हळदोणचो आमदार कार्लोस परेरा आनी हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. बुधवारा उत्तर गोंयच्या 4 मतदारसंघांत प्रचार करतले अशें प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगले.
शेती वेवसायान गुंतलेल्या लोकांचे प्रश्न आसात, घरा बांदपाक लागणारो चिरो त्या संदर्भातले प्रश्न आसात, आमची म्हादय नदीचो प्रश्न आसा, तिळारीचो जे बंद जाल्ली त्यावेळची योजना ती हांवें पूर्णत्वाक त्या काळान घेवन गेल्लो, पण नंतर ती कित्याक बंद केली नंतरच्या सरकारांनी हांव नको ते सगळे रिवायव करून परत एकदा पाण्याचो प्रश्न, नोकरीचो प्रश्न, नोकरी हो अत्यंत महत्वाचो मुद्दो आसा. हांवें त्या वेळार इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ITच्या मार्फत हांगा मांद्र्यात सायबर सिटीची योजना केली. ह्या मांद्रे आनी हरमलच्या त्या किनारपट्टीचे त्या ठिकाणी IT रिसॉर्ट्सची योजना केली आणि हजारो लोकांक भितरल्यान नोकरी व्यवसाय मेळटलो अशा स्वरूपाचे चित्र निर्माण जाल्ले. खूब मोठे पंडित त्या काळातल्या लोकांनी म्हाका त्यांनी मदत केली. इन्फोसिसचो नारायण मूर्ती, विजय भटकर, देवांग मेहता आणि रघुनाथ माशेलकर यांचे सारखे दिग्गज जगान ज्यांचे नाव आसा अशा लोकांनी त्या योजना तयार केल्ल्यो. परंतु तत्कालीन जी सरकारां असली त्या सरकारांक ते म्हाजें नांव मोठें जाता कदाचित किंवा त्यांच्या मनात म्हाज्या बद्दल कितें एक आकस आसा त्यासाठी ही सगळी योजना वाट लावन दवरली. काल ऑफिशियली गुढीपाडव्याच्या निमित्तान आमचे नॉर्थ गोवाची कॅम्पेन आमी हुतात्मा स्मारक थंयच्यान चालू केली. आज आयच्या दिसाक 4 मतदारसंघान आमचे वर्करांच्यो मिटिंग्यो आसात. पयली मांद्र्या, ताजे उपरांत आमी पेडण्या वतले, पेडणेच्यान सेकेंड हाफाक थिवी आनी सांजची म्हापशां असो आयज पुराय दिसाचो आमचो कार्यक्रम आसा. म्हाका चड उलोवपाचें ना कित्याक आमचे बाकीचे सगळे लिडर्स उलयल्यात, पूण एकूच ह्या गोंयच्या जनतेक हांव सांगपाक सोदतां की काल जेन्ना आमी बशींतल्यान जेन्ना प्रवास केलो, जेन्ना पत्रादेवीक गेले आनी पत्रादेवीच्यान जेन्ना मडगांव गेले, हें खंय तरी BJPक खटकलां आनी BJP खंय तरी रेटल जाल्या म्हणून तांकां स्पेशल आमचेर पोस्ट घालचो पडलो, आमचेर बरोवचें पडलें. पूण म्हाका दिसता तो पोस्ट घालून BJPन ह्या पुराय गोंयची जनता, जी बाबडी गरीब जनता जे बशीन ट्रॅव्हल करतात, जे कदंबा ट्रान्सपोर्टांतल्यान जे ट्रॅव्हल करतात, तांचो इन्सल्ट केला. लोकसभा वेंचणुकेंतले उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतले उमेदवार जाहीर केल्या उपरांत गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्तार मंगळारा काँग्रेसीन दोनूय उमेदवारांच्या प्रचाराक सुरवात केल्या. आमी सगळे भाजपाक हारोवपाक एकठांय आयल्यात. 15 दीस पयलीं आरजेक सुद्दां इंडिया आघाडींत वांटेकार जावपाचो प्रस्ताव धाडिल्लो, मात ताणें तो मान्य करूंक ना. देखून दुसऱ्यांचेर आरोप करचे पयलीं ताणें तांचो प्रचार करचो अशें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान सांगलें. जे आमी नॉमिनेट केल्ले तांचे आयच्यान आमी ऑफिशियल प्रचार हो सकाळी चालू केला. नॉर्थ गोव्याचो आमी पत्रादेवीच्यान आमची कॅम्पेन स्टार्ट केली. साऊथ गोवाचे आमी लोहिया मैदाना वयल्यान चालू केली. आणि आज जो दोनूय जे आमचे कॅम्पेनाक जो प्रतिसाद मेळ्ळा, जे आमचे सगळे अलायन्स पार्टनर जे आसात इंडिया अलायन्साचे, तशेंच आमचे रिजनल पार्टनर गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, NCP, शरद पवार फॅक्शन आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि आमचे सगळे आमदार, तांचे पार्टीचे ऑफिस बेरर्स आणि तांचे कार्यकर्ते, हे सगळे जे आज मोठ्या संख्येन जे आज कॅम्पेनिंगाक आयिल्ले, म्हाका दिसता आज खंय तरी गुढीपाडव्याच्या शुभ दिसाक एक बरी सुरवात जाल्ली आसा. आणि येता ते 1 म्हयनो कॅम्पेनाचेर स्ट्रॅटेजी, फुडले आमचे कॅम्पेनिंगाचो प्रोग्राम हाजेर इन डिटेल आमचे डिस्कशन जालें. ताजेर कशें कॉर्डिनेशन करप, कित्याक थोड्या मतदारसंघात तांचे आमदार आसा, सो क्लोजली हाव वी ऑल शूड वर्क टुगेदर, ताजेर आज आमची स्ट्रॅटेजीची मिटींग जाली. म्हाका दिसता आज काळाची गरज आहा की ह्या BJPक आमी आज सगळे एकठांय कित्याक आयल्यात, कित्याक जे 67% लोक गोंयचे जे आज BJPच्या अगेन्स्ट आसात, तांचो सगळ्यांचो आवाज आज एक जाला. सो काळाची गरज आहा की आज BJPक डिफीट करपाक जाय. हांवें सकाळी सांगले तशें 15 दीस पयलीं आमकां तांकां अप्रोच जाल्ले. आमी सांगिल्लें की ह्या फावट आमी कशे सगळे एकठांय आयल्यात BJPक हरोवपाक, तुमी आमचे बरोबर येयात, लेट्स बी 1-on-1 फायट. पूण तांणी आपली जिद्द सोडली ना. आनी म्हाका दिसता तांचे ते क्रिटिक्स करप, एकामेकाचेर आरोप करप, म्हाका दिसता ते बंद करपाक जाय. आनी तुमी तुमचें कितें आहा तें उलया मरे.
बेतीच्या तोटेश्वर देवळा लागसार आशिल्ल्या जनरल स्टोर आणि मोबाईल शॉपाक मंगळारा मध्यानराती उजो लागलो. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागला आसत असो अदमास पर्वरीच्या उजो पालोवपी दळान उक्तायला. जनरल स्टोराक 1,50,000 जाल्यार मोबाईल शॉपाक लागीं 3 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. बुधवारा वास्कोच्या IOC जंक्शना कडेन पेट्रोल व्हरपी टँकर आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. IOC जंक्शना कडेन टँकरान वॉल्त घेतना दुचाकी चलोवपी टँकराच्या टायरा पोंदा मेळिल्ल्यान गंभीर जखमी जालो. गंभीर जखमी जाल्ल्या दुचाकी चलोवप्याक उपचारा खातीर GMCन दाखल केला. अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. हांवें गव्हर्मेंट जे अथॉरिटीज आहात न्हू तांकां पयलींच शिटकावणी दिल्लेली हे जे सर्कल आहा न्हू हे डेंजरस सर्कल म्हणून कितें आनी लास्ट टायम आमी हांगासर बोळ सुद्दां मारलेलो की हांगा गाडये जे टर्न मारतात ते फाटीं फुडें पळयना म्हणून. आतां हो जो तेंच्यांनी आतां न्यू फ्लायओवर बांदपाचो इनिशिएटीव घेतला आमदारान सांगलेले वास्कोचे आमकां हो जाता इतले बेगीन आपूण करून घेतलो म्हणून. गेले सप्तकाच्या पयलीं सांगलेले आतां दुसरो सप्तो येयलो तरी पूण हो फ्लायओवर कंप्लीट जायना. वॉर बेजीस हे काम जावपाक जाय आसलें दीस आनी रात. जर सपोज तुमी लोकांक जर इनकन्विनियन्स दिता न्हू हे वॉर बेजीस काम जावपाक जाय आसलें आनी आयज हे सामान्य मनीस मुरगांवचो आनी वास्कोचो भोगता. आतां म्हाका एक सांग खंयची बायल शाळेन वयतना परत सांगलां भुरग्यांक शाळेन सोडपाक लोक हांगाच्यान वयता म्हणून ल्हान भुरग्यांक घेवन त्या टायमाचेर एक्सिडंट जावन कोण मेलो जाल्यार कितें करता. पळय तोंडान सुबेश न्हू कितें रे तुमी लोकांक ग्रांटेड घेतले आनी आमी हे पळोवन केन्ना वगी रावचे ना. ही सगळी नाटकां तुमची. आयज जे जालां न्हू कितें हो एक ट्रेलर तो जर मेल्लो जाल्यार कोणाक ना जातलो आसलो तेच्या फॅमिलीक ना जातलो आसलो. सरकाराक कांय फरक पडचो ना आमदाराक फरक पडचो ना कितें रे आनी खंयच्या बाकीच्या गव्हर्मेंट अथॉरिटीक फरक पडचो ना कितें. सो आयज हे जे चल्लां न्हू हेचेर आमदारांनी दखल घेवपाक जाय ह्या पयलींच सांगता. आनी जर सपोज कितें व्हडलो इन्सिडंट बीन जालो न्हू आमी वगी रावचे ना पयलींच सांगता तुमकां. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. गोमंतक कडेन म्हजें नातें आरंभा पासून नासलें तरी मागीर आनी झगडपा खातीर मराठीवादी आशिल्ले मराठी विरुद्ध कोंकणी विरुद्ध बरयताले पण झगडी चलताली. पूण आठवले सारके बरे मित्र आशिल्ले आनी गडकरी तेन्नाच्यान म्हजी गोमंतक कडेन वळख. पूण आज गोंयचें खरें अस्तित्व कशें आसचें आनी तें वृत्तपत्रांतलें कशें मांडप ही जी एक गजाल पळय आसा एक खरी पत्रकारितेंतल्यान तुमी दाखोवन दिल्ली आसा. आनी तेच पासत म्हजो सारको मनीस हेर खंयच्याच पत्रान बरयनासतना